मिडिया मणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो आयच्या मणकामती कार्यावळीक तुमकां सुमेस्तांक माय मोगासो आनी उर्बे उरीत येवकार. होय आमी सांगे मालांतल्या सांगे गांवांत आसा. ह्या गांवांत जायते कलाकार आसात जाणी आपलो स्वताचो असो वावर मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केला. दोन जाती एक धर्म हो एक तियात्र हालींच ताणें सादर केला. जायत्या गांवांनी ताणें हो प्रयोग केला आनी लोकांच्यो जायत्यो नामनाय तांकां मेळ्ळ्यात. म्हणटच ह्या कलाकारांक आयज आमी तांचे बरोबर भासाभास करतात आनी तांचे थोडे विचार तुमच्या मेरेन हाडटात. ह्या ग्रुपाचो लिडर बाब फ्रेडी आमचे बरोबर आसा, ताचे लागीं आमी भासाभास करुया. तेच बरोबर ताचे बाकीचे कलाकार आमचे बरोबर आसात, तांचे लागीं आमी भासाभास करुया आनी तांचे विचार आयकून घेवया. फ्रेडी एक कलाकार म्हणच्या परस एक बरो बरोवपी. फाटलीं 6-12 वर्सां भुरगोच आसतना ताणें जायते ताची लिखणी केल्या. तातूंतल्यान वन एक्ट प्ले जावं जायतें कितें कितें बरयलां. सगळें सांगतलो जाल्यार उगडें जावपाचो प्रसंग येवंक शकता. ताचें लिखाण खंय खंय दुसऱ्या गांवांनी पावलां. फ्रेडी आयच्या कार्यावळींत मागीर मोगाचो येवकार. तेच भशेन डायगो तुकाय येवकार. खरेंच फ्रेडी म्हाका उगडास आसा ल्हानपणीन जें तूं वावर कोत्तालो थोडे फावटी मानून घेवंक कुस्तार लागतालें हें फ्रेडीनूच बरयलां काय म्हूण. पूण हे गूण तुका तुज्या भितर आसात हें केन्ना दिसून आयलें? जेन्ना हांव ल्हान आसलोलो तेन्ना म्हाकाय उमेद आसलेली जी रेडियाचेर कांतरां मागीर हेल तियात्र त्या तेंपा आमगेर तितलो रेडियो आसना म्हणटा आमी दुसऱ्यागेर वचोन तें आयकोपाचीं. आनी तितून म्हाकाय दिसतालें की हांवें कितें बरोवचें, हांवें कितें लोकांक करून दाखोवचें हे विचार म्हज्या मनांत घोळटाले. पूण जेन्ना म्हगे SSC जाली, SSC जायना पोतोन जेन्ना ITI करूं लागलो तेन्ना आमची गोंयची भाशे लागून चळवळ चालू आसलेली. ते चळवळी लागून हांवें पयल्यो बारीक बारीक कविता बरोवन पेपराचेर सादर केल्यो. गोंयचो आवाज कितें आसा तेजे मुगेल्यो कविता बी येताल्यो त्या तेंपार. आनी हें चलता चलता मागीर म्हाका एक संवय मेळ्ळो एक बारीक नाटकुल्या एक्टींग करपाक. जेन्ना हांव 1987 लेजंड ऑफ मॅरी जॉयन जालो सांग्यार आमचे इगोर्जें. आनी लेजंड ऑफ मॅरी म्हणटरी तितून आमी दुसरी गांवांन बियान वयताय एक कॅम्प घेवन. आनी तेन्ना सगळीं गांवची भुरगीं येवन थिंग आपआपली कला दाखयताय. तेन्ना थिंग हांव एंटरटेनमेंट मिनिस्टर म्हूण आसतालो. आनी मुगेली कविता बिविता सगळें म्हूण दाखयतालो, सगळें उमेद जाताली. आनी म्हाका त्या वाखाणट्या मुगे आनिकूय उरपाक वाडली तेन्ना. आनी तेच फाटल्यान मागीर हांव बारीक बारीक प्ले बरोवपाक लागलो. मागीर तियात्र स्टार्ट केले. मागीर वन एक्ट प्ले चालू केले आमी. आनी वन एक्ट प्ले आमगे अश्यो आसताल्यो की आमी जितली पाटी आमी गेले समज 10 वर्सां सुमार आमी ऑल गोवा फर्स्ट सेकंड प्रायज हेजे बगर आमी दुसरो प्रायज केन्ना मेळ्ळो ना. फर्स्ट सेकंड प्रायज हो आमकां मेळ्ळोच. बेस्ट एक्टर हे सोड बेस्ट डिरेक्शन. पूण फर्स्ट सेकंड प्रायज हो आमकां फावो जातालोच त्या तेंपा. आनी त्या वेळार तुजे बरोबर तुजो इश्ट डायगो. हय त्या तेंपार हो मुगेलो पयलो आसन म्हजे बाराबो. म्हणजे सगळे सायडीच्यान तो म्हाका आदार करपा तेजो हात आहा. आनी बरो एक्टर बरो आर्टिस्ट तो. फ्रेडी तुवें आयज मेरेन कितले तियात्र बरयले आसतले? ते दिसन बाब जितली मुको बरयलो आहा म्हाका जायती बरोवनय वताय ती हांव म्हणटा लक्षांत दवरना. पूण जितली बरयलो आहा ते मुगे काण तर एक कोण बूक वयलो आनी आपण तर केलो तो मुगे म्हण म्हाका कळपाना. मागीर तेन्ना तो कोत्ता तेन्ना कळटा अरे हें मुगे लिखणी अशें दिसता म्हण म्हाका कळ्ळें. इतली बूक मुगो हांवें बरयलेले. डायगो तुजे थोडे अनुभव ह्या वन एक्ट प्लेयांनी न्हेसल्या उपरांत जावं ह्या तियात्रांनी न्हेसल्या उपरांत तुजी खुशालकाय कितली वाडली? ते वतीन बाब सांगपाचें म्हणल्यार
हांव एक बारीकसो सादारण एक सादो मनीस हांव. एक्टिंगाचें म्हाका तर बिलकूल कांयच खबर ना, पूण घरा लागीं हांव कुजनात सगळ्यां लागीं एक्टिंग करतालो. पूण असो जेन्ना म्हजो फ्रेंड इश्ट फ्रेडी म्हाका एक दीस गावलो आनी तेणें म्हाका सांगलें की एक्टिंगाक करपाक रेडी आसा रे म्हूण. हांवें तर म्हणलें तर स्टेजीर गेल्यार तर कितें म्हाका एक म्हजी एक टॅलंट आसा तो दाखोवंक मेळटलो म्हणून. आनी अशीच ताका सांगपाचें म्हणल्यार फ्रेडी पेरेरान म्हाका ती संदी दिली ते माचयेर उबो रावन म्हजो टॅलंट दाखोवपाक. फ्रेडी, तुज्या कलाकाराची वळख? बाब एनस मास्करेनस हो म्हज्या तियात्रान जो आतां चालू आसा 2 साती एक धर, हातून 2 दुयेंतां गायता आपणा दुयेंस सांगाताक. तेच परी बाय क्लेसिडा एक सुनेचो रोल करता हेच आमच्या तियात्रान. आनीक बाय काजमेर हे एक आवयचो रोल करता. आनी ह्यो भुमिका तेणी बरे आपलो वार बरे भाशेन केला. त्याच बरोबर आनीकूय तुजे कलाकार? तेच बरोबर म्हजे आनीकूय कलाकार आसात. ते सद्याक हांगासर पावोंक ना. बाब डेजमन, तसोच जुवांव ते उगे म्हण ताका नांव दिलां हांवें. एक्चुली तो जुवांव वॉज डेजमन फेर्नांदीस, प्रदेश नायक, विक्टर डिकोस्टा, मागीर फ्रेद पेरेरा म्हजो पूत, आनीक CM म्हणजे कायता मार्टीन फेर्नांदीस हो इन्स्पेक्टराचो रोल करता. आनी तेच परी एक नेगेटीव रोल करता एक चेडूं, तें चित्रा नायक. इनस मास्करेनस, खूब बरें दिसलें तुजे बरोबर थोडी भासाभास करूंक. खरें म्हटल्यार ह्या तियात्रान कांतारां म्हणपाची जावं हे तियात्र ऑर्गनायज करपाची जावं खंयचोय तियात्रिस्टाक आदार जाय जाल्यार सगळे वाटेन पयलो तूं पावता. तर हो तियात्राचो मोग तुका कसो लागलो? बाब, तेतून तूं आमी सांगकार तेन्ना म्हाका आनीक सांगूंक उमेद दिसता. तियात्राचो न्हू म्हज्या कोंकणी भाशेचो मोग म्हाका व्हडलो एक. आनी हांव ल्हानपणीसून म्हजी भाव दादा मरोन गेले, तेवूय म्हगे तियात्रीस. दोग भाव, म्हगे फामील आख्खी तियात्रीस घराण्यांतली. तेन्ना म्हाका एकूच सांगून दिसता, आयज हांव तियात्रूय लोकांले कॉन्ट्रेक्टा घालता. जावं ज्युनियर रेगनाचे, झोरोस्फनाचे, जावं तुगेलो आमगेलो प्रिन्स जेकोबाचे, जॉन डिसिल्वाचे हांवें कितलेशेच शो रवींद्र भवना, सांग्यार, सांवड्या हांवें घातले आसा. हांव तें व्हडीक सांगना, पूण म्हाका एकूच व्हडीक हांव जायते फावटी लॉसूय जालां ह्या तियात्रांचेर. म्हाका ती दुखशी दिसना, पूण हांवें कोंकणी भाशा आनीक तियात्र म्हळ्यार म्हगे खूब मान रेस्पेद हे भाशे, हे कलाकारां, आनी म्हाकाय तितून एक खूब अभिमान सो दिसता. इतलेंशें म्हाका तितून कोणें कितें सो रोल दिलो आनी तो भोव उमेदीन आसा तोकूस घेवन हो काम करूंक सोदतां आनी म्हज्या भुरग्यांकू पासून तेंच मार्गदर्शन दिता. तेन्ना आयज तुमकां हांव साम पयलीं एक वाखाणपाचें प्रुडंट मिडिया माणका मोतयां बाब, तितून बाब तुकाय सामको परबी दिता हांव व्हडली. आमची तुवें आज स्पेशल भेट घेतली तेका लागून. जेन्ना तुज्या हातांत एक कांतार पडटा जावं एक कांतार म्हणपाचें आसता, ही तयारी तूं कशी करता? म्हाका जायती फावटी उडगासून ना, पूण जेन्ना तियात्र मळार जावं कोंकणी कांतार म्हणून गेलो म्हणटरीर ऑटोमॅटिकली खंयच्यान ना खंयच्यान तरी मातशें चुको अशें येता काय दिसता एक फावटी, पूण चुकना. पूण तरी कितें आज मुगेली पिराय तितली ना, मुगेली मातशी डिजबिलिटी जाल्ली आसा, तेन्ना लागून म्हाका पूण इतलें आसतना खूब तयारी कोत्ता. न्हिदां पासून तेंच कांतार हांव एक फावटी कितलेशे फावटी म्हणटा, न्हिदांकूच सपन येता. अशें जाता जायती फावटी. पूण कोंकणीचो वावर करून जावं कोंकणीच्या फाटल्यान धांवन तुका दिसता फाल्यां तुवें तुज्या भुरग्यांक ह्याच मार्गान तर हाडलीं जाल्यार हातूंतल्यान तांचो फुडार घडोवं येता? वय, खंयच्या टायमार कित्याक आयज कितें केल्लें कोणाच्यान व्हरों जायना, कोणाच्या हातींतलें कोणाचें व्हरों जायना. आनी म्हणणें आसा की नशिबांतलें कोणाचें व्हरों जायना. तेचें म्हज्या फाटल्यान आयज मुगे तिगूय चेडवां एक एक्टर अशीं जाल्लीं आसा. आनी म्हजी दुसरी चेडूं तरी तेका व्हडले कला अकादमीचे, तियात्र अकादमीचे सादारणशे थंय एवॉर्डूय मेळ्ळे आसा. आनी तांकां तरी हांव फॉरवर्ड करिता, बाय चल या, आयज अमकें एक कॉम्पिटिशन आसा, आयज अमकें एक सिंगींग कॉम्पिटिशन आसा, आयज तियात्र कॉम्पिटिशन आसा. आनी बाब फ्रेडीक पासून हांवें जायते फावटी फोर्सा केला, आरे तूं कितें भिला, हांव आसा, चल या, तियात्र कॉम्पिटिशन आसा, तियात्र अकादमीचें, कला अकादमीचें, चल या फुडें, हांव पळयतां, फुडली वाट हांव घेतां.
सगलें कितें तुगे करपाचें कर, तुगे झेरॉक्स मार, सगली स्क्रिप्ट रेडी कर, हांव व्हरून दितां पणजे. हेंवूय काम हांव करतां, भिनाका चल हांव आहा तुज्या हाडार. होय. दोनूच उतरांनी सांगतलो जाल्यार आमचो इनास हाका एक उमेद आसा की आमच्या गांवांत जीं कलाकारां आसात तांकां हात दिवन वयर काडपाची. हय केन्नाच बाबा कोणा कडेन गोडना, मुकोर तें बरोवपाक हें जायना, पूण कितें आसा म्हाका कोणाल्या तियात्रांत तूं कितें करता आनी कितें कितें हूंय व्हरों जाय आनी कितें करूं जाय, हांव म्हगे गाडी पासून फ्री दितां. मुगे अशें तूं भिनाका, आसा चल या हूंय गेले, हांव पावना म्हगे ड्रायव्हर दिवन धाडटा आनी पूण हांव वचूं जाता, भिनाका. अशें म्हाका जायते फाटी भुरग्यांक सपोर्ट करता, हेल्प करता. आगो एक काळो पिंपल लाय ताका नजर जाय कोरयाची. अरे रक्षा आवय मोर दिसोन कसलो फायदो. आवय आपलो पूत सदांच कोर दिसता, आशिर्वाद घेत गेलो आनी ज्या भुरग्याचे आवय बापायलो आशिर्वाद आसलो न्हय, अरे तो चली कितें रे, आख्खो संवसार जिखोंक शकता. संवसार जिखून कितें करतलो, पयलीं ताका चली जिखूंक सांग. चली जिखल्यार ते चलये वांगडा जाय तसो संवसार करपाक जाता. बाबा हांव जाणा रे कोण चली ती. तूं जाणा ते त्रिशा मरे बँकीन काम करता ते, तुजी आनी तिची खबर आयकता. पळय वॉशिंग मशीन घेवन दिली एक घरा कडेन, बरी आसतना कपडे धुवपाक वयता व्हाळा, थंय जाता त्यो खबऱ्यो. सरेचे गादयेक जातात त्यो बेबितो लावन दवरला रे तुवें ह्या घराक. दोन जाती एक धर्म ह्या तियात्रांत तूं वांटेकार जालें, तर ह्या आदीं तूं आनीक खंय तरी न्हेसलां? होय, हांव फ्रेडीच्याच तियात्रांत नाचतालें आनी तशेंच स्ट्रीट प्ले, कार्निवल प्ले तातूंतूय भाग घेतालें. स्ट्रीट प्ले म्हटलो काय ना बरो उगडास आयलो. ह्यो स्ट्रीट प्ले तुमी खंय केल्यो? पेंजीम, फोंडा, राजीव कला मंदीर तेतूंत, आनी आमकां फर्स्ट प्रायज मेळ्ळलो. हय, खंयच्या ह्यो खंय शिकलें? स्कूल. स्कूल म्हणटच स्कुलांत तुका हे स्ट्रीट प्ले कश्यो आसतात कितें हाचें मार्गदर्शन कोणें केलें? स मंगलदास. त्या भायर आनीक कसली तरी कला तुका आसा? या सिंगींग, डान्सींग ऑल्सो, एंड आय प्ले कीबोर्ड. कीबोर्ड वाजयता? होय. म्हणटच तूं कांताराय म्हणटा? होय. तर ह्या तियात्रांत तुका कांतार म्हणूंक योग मेवला? होय, हांव ह्या तियात्रांत 3 कांतारां म्हणटा, एक चोक, ओपनिंग एंड सोलो. ओपनिंग जो म्हटला ताच्यो 2 वडी आमच्या ऑडियन्साक सांग. चेडो चेडू मोगान पडली तांकां नाचताना पळोवंक, पळोवंक पाळोवंक नाचताना मोगान दोळ्यार हाडलो काळोख. काळजांत काळीज हांसलें, दोळ्याक मानवलो दोळो. मोग पळयना साती काती कोण करो वयतो काळो. 2 जाती एक दोन, 2 जाती, 2 जाती एक दोन, 2 जाती. होय, तुका कांतारां म्हणपाची उमेद आसा, तुका संगीत वाजोवपाची गिन्यान आसा, म्हणटच हातूंतल्यान तियात्रांत वांटो घेता तेन्ना जावं तूं तुजी भुमिका कोत्ता तेन्ना तुजें कितले % तूं हातूंत घालपाचो प्रयत्न करता? एज मच एज आय कॅन डू. म्हणटच तुका तें जाता तितलें बरें जावंक जाय. होय. होय. आतां तियात्र न्हेसता आसतना तुवें म्हणटा की जायते फावटी जायते जाणांचे अनुभव आसतात की जायते तरेचे न्हेसोंक मेवता. समज तुका एक भिकाऱ्याचो रोल पडलो जाल्यार तातूंत तुका वेगवेगळें न्हेसोंक मेवतलें? म्हाका कॅरेक्टर रोल करपाक खूब लायक जाता, कित्या पासून? भिकाऱ्याचो, गाटयाचो, बिकॉज फ्रॉम दॅट यू कॅन शो युअर इनसायड टॅलंट. म्हणजे तुका ह्या तियात्रांनी सारकें मिसळ जावन जायतें कितें जाणून घेवपाची उमेद आसा? होय. तर फुडाराक ह्या तियात्रांचेरूच तूं तियात्र न्हेसत रावतलें काय तुजें शिकप? दोनूय करतलें. दोनूय करतलें. तर ह्या 2 जाती एक धर्म ह्या तियात्रांतले तुजे अनुभव म्हळ्यार जायते आमकां अशें करून प्रॅक्टीस करपा जायते त्रास व्हडले अशें करून आमचो डायरेक्टर आमगे घराक येवन जायती त्रास घेवन प्रॅक्टीस घेयली, कित्याक आमगे धाकटो बाबा आहा म्हाका तेंगे वचपा पावना आसलेलें आनी जायते अशें करून तितून जायते अनुभव अशें मेळ्ळो. एक हिंदू एक्ट करपाक म्हाका मेळ्ळें, कित्याक हिंदू हांवें एक्ट केन्ना करूं ना, फस्ट टायम अशें, आनी जायती बरी उमेद येयली ते एक्ट करपा म्हाका. आनी जायतो आमचो डायरेक्टरान आमकां जायतो एक्टींग जावं कितें सगळें बरे भाशेन सगळें दाखयलें. ताका हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा.
जेन्ना तुमचो ह्या तियात्राचो पयलो शो जालो तो शो जाल्या उपरांत जे लोक थंय आसले जे ऑडियन्स थंय आसले तांच्या लागच्यान ताणें तुका कितें दिलें? बरी शाबासकी मेळ्ळी आमकां सगलो लोक बसून रावलो आख्खो तियात्र तेणी बरी भशेन पळयलो आनी आमकांय जायती उमेद आयली. हय म्हणटच तियात्र सोंपल्या उपरांत जी तुजी तुस्त जाल्या तातूंतल्यान तुका दिसलें की आपणें आनीक तियात्र करचें? वय वय तर ह्या आदी केन्ना तूं तियात्र न्हेसतालें? वय हांव ल्हान आसतना जायते तियात्र न्हेसलां धाकटी आसतना आनी उपरांत काजू जाले उपरांत एक 10 इयर्सांनी हांव परत स्टेजीचेर चडलें एकूच फावटी आनी आतां हांव परत चडलां तें 10 इयर्सांनीच. पुणे आदले थोडे अनुभव आदी जे खेळांनी तूं न्हेसलां जावं तियात्रांनी न्हेसलां तांची नांवां तुका उगडास आसतली? शायर क्लास आनी आमच्या गांवांनी करता तेन्ना रुजा डायस तेगेल्या खेळांनी एक्टींग केलां. आतां हे खेळांतले अनुभव आनी तियात्रांतले अनुभव हातूंत वेगळोचार आसा? जायतो. तुजे खेळांतले अनुभव? होय, खेळांत तुज्या भोंवतणी लोक आसता पूण स्टेजीर तूं मातशें उच आसता आनी लोक खाला आसता. पुणे जेन्ना लोक लागीं आसतात लागीं रावन लोक क्रिटिक्स करतात जावं लागीं रावन लोक बरें म्हणटात तेन्ना कितें भोगता? तेन्ना चड खुशालकाय भोगता आनी जे क्रिटिसायज करता तांकां हांव केन्ना केअर करना बिकॉज आय ऑलवेज स्मायल एंड कीप माय बेस्ट. तुज्या थोड्या कलाकारां बरोबर भासाभास करतालो हांव तरी आसतना एक पयलेच फावटी कॅमेरा मुखार आयल्या उपरांत थोडी भोव भिरांत दिसता कांयच परवा ना पूण एक तियात्र बरयतलो जाल्यार तुका कितलो सुमार वेळ लागता? तेथेन बाब एक तियात्र बरोवपाक सांगपा म्हणल्यार हांव सकाळी तियात्र स्टार्ट केल्यार राती तियात्र काबार करता इतले फास्ट मुगे बरोवप आसा. पूण हें थोडें सांगलें जाल्यार अजाप दिसता पूण मुगे फ्रेंड डायगो आहा तो हेजे बरें जाणा कित्याक हांव सकाळ बरयता सांज बरोवपाक स्टार्ट करता तो तियात्र राती काबार करता आनी पोतां तेजे बिले वसान तो वाचता रातीचो दोगांय आमी ती स्क्रिप्ट वाचताय. हय पूण हें सगळें करतलो जाल्यार तियात्रांचो तितलोच मोग तुज्या काळजांत आसूंक जाय. हय हो मोग जेन्ना हांव ल्हान आसलेलो तेन्ना आमी बी कोणा गेले तियात्र चोवपाक वयताले तेन्ना दिसतालें की असले तियात्र हांवें बरोवपाचो. आनी पूण जेन्ना हांव वन एक प्ले बरोवपाक लागलो तेन्ना म्हगे मामीन आतां ती स्वर्गान ना संवसारान ना आतां ती स्वर्गार आहा म्हणटरे तियेन म्हाका जायतो आदार दिलो. पयशे आसनाले म्हजे कडेन ती कोणागेले रीण दोरी काण ती आमगेले क्रिसमसा दीस येयली म्हणटाली बाबा तूं हे पाटी वन एक प्ले कोन्ना रे कॉम्पिटिशनाक चल वच तूं मुखार. आनी हे म्हगे मामी लागून हांव मुखार पावलो देखून हांव चड देव बरें कर म्हणटा म्हगे मामी. आनी दुसरें म्हणल्यार हांव आनिकूय देव बरें कर म्हण सोदता कोणाक जे तियात्र चोवपा येताय लोक कित्याक ते तर न्हय जाल्यार तो तियात्र कांय वेल्यू ना. ते लोक चोयताय देखून आमगे तियात्र वाडटा आनी चडटा आनी आमगेली कोंकणी भास ही वयर वता फक्त हे आमगेले तियात्र चोयतल्या लागून. आमी कितली बरयली आनी चोयतो कोण ना जाल्यार तें कांयच वालोर ना. तेच परी हांव तुमकां देव बरें कर म्हणटा कित्याक तुमकांय हांव देव बरें कर म्हणटा कित्याक तुमी आमची सारकी कलाकारां आनी हेजे मिडिया येवन आमकां टिवींतल्यान दाखोवप म्हणल्यार जायतो लोकांक आमची वळख जाता देखून आमी खास तुमकांय प्रुडंटान देव बरें कर म्हणटाय. फ्रेडी एक तियात्र पालकार हाडप तितलें सोंपें न्हय. म्हाका उगडास आसा जायते त्रास पडटात जायत्या जाणांक सोदूंक पडटा निमाणें सगळी तयारी जाल्या उपरांत संगीतकार मेळनात एक फावटी पड्डेय मेळनात. असो कितें तरी प्रसंग तुजेर आयला? हय जायते फावटी येयला. हेच फावटी पासून येयला आनी जेन्ना हे फावटी म्हजो जो आतां पयर तियात्र जाला रवींद्र भवनान आमी जो तियात्र केला त्या वेळार आमकां आतां ट्राम्पेट पासून मेळना आनी ट्राम्पेट नासतना फक्त ऑर्गनाचेर हो आमगेलो बाब इगी एक बरो ऑर्गनिस्ट तो तेका लागून हो तियात्र बरो जाला मुजगांव सायडीच्यान अशें म्हणच्यान म्हणूं जाता. आनी जे मुगे एक्टर आसाय तेणे बरे भाशेन वावर केला आनी बरो भायर घेवन तेणी आपणागे वार दाखयला तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तेणी तर हो वार करूं ना आपणा जाय तशें केलोलें जाल्यार तो तियात्र लोकांक मानपा नासलेलो. बाय ह्या
तियात्राची रिहर्सल कितले दीस तुम्ही रिहर्सल केली? 2-3 months अशें केलें आमी. दुसऱ्या तुज्या बरोबरच्या कलाकारांचो सहकार तुका कसो मेळलो? सगळीं ओद्दी कामां वयतालीं, ओद्दी कोण प्रॅक्टिसे पावताय ते भशेन येतालीं. तशें करून एकमुका सगळ्यांक एकमुका सांबाळून आमकां ते भशेन मेळटा सहकार तेंचो. प्रॅक्टीस घेवन थोडीं येयलीं, थोडीं प्रॅक्टीस घेयलीं, जावं दुसऱ्या दिसा थोडीं येयलीं, तशें करून प्रॅक्टीस जाताली आमची. इनास बाब, ह्या तियात्राचो भार तुवें तुज्या खांदार केन्ना घेतलो? तें कितें जालें सर सांगपा म्हणल्यार फ्रेडी एक प्रॅक्टीस घेता, भायल्यान कितें अरेंजमेंट कितें करया तो करया, चल जालें. मुगे अशें एकदां कोणा हात बोट घालपाक गेल्यार म्हाका तो हातूय घालता सारकें तेका फूल मुगेलो सपोर्ट आसता. तोच अशें म्हणून न्हू, आनी हो फ्रेडी बाबाले हेका लागून मुगेलीं भुरगीं तेगेल्या तियात्रांक परजळीतशीं जालीं. आनी तेणें आमकां तर आमगेल्या भुरग्यांक फुडें घालीत आसा, चाल आसा. आनी आमी हेजे उद्देशीं आमकां इल्लें नामना मेळ्ळ्या. आनी आमकां कोण हें करना आहलो, कितें सांग्यार माला आमकां व्हडलेशें कोण लेखना आहलो. आतां आमकां फ्रेडीगे तियात्रां वयतरीन जाय ती तशें मुगे जेकोबाली तियात्रां कातार म्हणल्यार, रेगनाल तियात्रां कातर म्हणलें, मागीर तुगेलो साल्वादोर आफोन्साल्या, मागीर आमगेलो लुईस देवगे, अशें पार्तीन बिर्तीन तें खूब जाणां जेन्ना फ्रेडीगे तियात्रां वयतरीन तेका हें मेळ्ळां. तशें कोस्तांच मास्कारेना इल्ल्या तियात्रां. ह्या तियात्रांत तूं कांतार वो कांत कितें तरी म्हणटालें? कांत तुका उगडास आसतलो 1-2 वळी? कितल्या तेंपान आनंद जाला आयकून ही खबर, जीव कितलो मोव जालो आसलोलो तो नेबर. भुरगे रडटच होय आमचे, हांसूंक लागतोले गोर. जातली आजी तूं रे आजो, जातगोच तांकां पोर. म्हणटच जो तुका तुजो पार्टनर मेळलोलो तो बरोच मेळलो आनी ताणें तुका बरोच सांगात दिला आसतलो. वय दिला. इनास बाब, तूं 2 दुयेंतां म्हणटालो, पूण तुज्या दुयेंताचो आवाज थोडो भोव. हांव म्हजे धाकटे दुयेंसांक आतां कोरेजमाचे दीस हें कातार म्हणटालो. कातार म्हणजे दुयेंत. चेडूं म्हाका उलयता तें पयलें हांव बरो पियोन आसता तेन्ना तें म्हाका जाता, पाय पळय तुजो रूपकार कितलो दिसता तो बरो. मागीर हांव म्हणटा, हो रूपकार कांयच न्हय गो बाय, आदी हांव एकदम हिरो. मागीर हिरो आसलोलो चकचक गेलो पिवोन सोरो. चेडूं तापयन सांगना, सोऱ्याचेर उलोय नाका, उलोयलो तितलेंच पुरो. वय, उलयलें तितलेंच पुरो. आनीक तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. फ्रेडी, खरें म्हटल्यार जें बॉक्स, जें ट्रांक तुवें भरून दवरलां, ह्या ट्रांकाचें आमच्यांनी मोल करूंक जावचें ना. कारण हांव जाणा ते भाशेन भुरगेपणांतल्यान हे तुका बरोवपाचे गूण आसले. तुजें सादरीकरणाचेर तितलें मन नासलें, पूण बरोवपाचें मन आसलें. तरी आसतना आयच्या ह्या खिणांत आमकां सुयोग जालो तुजे बरोबर थोडी भासाभास करून तुजे विचार लोकां मेरेन हाडूंक. म्हाका उगडास आसा खंयचे तरी एक फिल्म पासून तुज्या नांवाचेर आसा, पूण जायते तातूंत लफडे जाले आनीक ते सोडून दी. तरी आसतना तुजो जो वावर आसा तो असोच तूं मुखार व्हर. खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान आमी तुमकां काळजाचे खोलायतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय देव बरें करूं. आनी इतल्यानूच फ्रेडी सांगता आनी ताच्या पंगडा सांगता आयची इमाण कामते कार्यावळ हांगा सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.